पणजे आणि देगे कुशीच्या वाठारांनी करतलो पर्यायी उदकाची व्यवस्था। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला उतर। पणजे करतले उदकाची पुरवण उत्तरेंतल्यान। सीझेडएमपीचो प्लॅन स्वताच तयार करपी चिखलेची पंचायत थारली पहिली पंचायत। सरकाराच्या प्लॅनाक हो प्लॅन जोडपाचो लोकांनी घेतलो थाराव। आयताराचे ग्रामसभेत जालो निर्णय। फोंडकुलांनी भरिल्ल्या रस्त्याच्या विरोधात कोळमारोडच्या लोकांनी केलो उठाव। बेगोबेग करत रस्त्यांची दुरुस्ती। थळावो आमदार गंभीर नाशिल्ल्याचो लोकांचो आरोप। गोंयचो फामाद लेखक शांताराम वर्दे वालावलकर अंतरलो संवसाराक। शेनवारचे रातीकडेन 80 वर्सां पिरायेर गोमेकोत घेतलो निमणो श्वास। आयतारा सातिनेज मसणभुंयेंत केले निमणे विधी। येवकार हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। पणजी आणि कुशीच्या वाठारांनी उदकाची पर्यायी व्यवस्था करपाचे उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला। पणजेकारांक खास करून उत्तरेंतल्यान पिवपाच्या उदकाची तरतूद करतलो अशें ताणें म्हटलां। ते ऑलरेडी तेणें आतां फायंड आवट करून पीसीन सांगलां म्हाका। आयज हांव सायटीचेर गेल्लो। सायटी वयलें काम जें आसा पळय न्ही तें फाल्यां पर्यंत कंप्लीट जातलें आनी तूं म्हणटा तशें अल्टरनेटीव जावपाचो प्रोविजन आतां ताका सांगलां। हांवें पर्वरीच्यान उदक जें आसा तें पणजे येवपाक जाय। म्हणजे केन्नाय जर ओपा बंद जालो तर आमचें हितूरलें उदक जें आसा नॉर्थ गोंयांतल्यान येता पळय तेंय पणजेन येवपाक जाय। हेजें प्रोविजन तरी दवरूंक जाय करपाचो। ना रे ती जुनी हांवें पळयलें तें तुका आतां जे कॉलेप्स जाल्या पळय न्ही इट इज नॉट अ न्यू। इट इज अ जुने तेजें स्ट्रक्चर आसलो पळय न्ही तो थंयच्यान कॉलेप्स जाल्लो आसा। इट इज नॉट न्यू। सर लोकल एमएलए म्हणटात तिचो जो शॉर्टेस्ट रूट आहा वेरीन इट कॅन बी कनेक्टेड दुसरे फोंडेच्यान आनी कोण म्हणटा तो लोकल एमएलए रवी नायक थिंगा म्हणटा तो दाखोवंक लायता। उदकाचो गरजे भायर इबाड करचो न्हय असो उलो मंत्री गोविंद गावडेन लोकांक मारला। म्हजे कडेन जितलो जाता तितलो प्रयत्न वेगळ्या वेगळ्या भागांनी टँकर्स धाडून आमी उदकाचो विशय जो आसा तो आमी सोडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। हांव पर्सनली ह्यो सगळे मॅटर्स फॉलोअप करतात। म्हजो मोबायल जर पळयत ते एजेई कडेन कम्युनिकेशन इवन आमी प्रायवेट टँकर सुद्दां अरेंजमेंट केल्ले आसात। म्हाका एक खबर आसा की प्रायवेट टँकर सुद्दां जर आसले जाल्यार उदक फिलिंगाचो हो लायनी रावचे पडटा। आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान म्हजे संबंध ह्या म्हजे प्रिय मतदारसंघांतल्यात म्हणू नाकात किंवा फोंडे तालुक्यात जे उदकाचो तुटवडो आसा। आज पावसांचे स्प्रिंग्स आसात, बांयो आसात, त्या बांयांचो तुम्ही वापर करचो। आमी सुद्दां वॉटर बॉटल करून आमी सध्या बांबोळे पेशंटाक आमी उदक दिता अशें म्हणून। पण म्हाका दिसता ह्या गोष्टी कडेन सीएम पर्सनली मॉनिटर करता ह्या संदर्भात आणि हॉस्पिटलांक उदक दिवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा। कारण बाकीचे कडेन थोडशें आणि हांव एकूच लोकांक एक विनंती करपाक सोदतां थोडसो उदकाचो जो वापरपाचो जो हें जो आसा तो थोडोसो कमी करचो। कारण सगळ्यांक जर आमी जर सांबाळून जर घेतलें आणि कोणीनूच टँकर ज्या त्या वेळाचेर वतात थंय तांच्यांनी झुंडी घालची न्ही, आपल्याक जाय तितलेंच उदक घेवचें इतलेंच म्हजे सगळ्या कडेन नमळायेची मागणी आसा। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक। स्वताचो दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो तयार करपाचो पयलो मान चिखली पंचायतीक मेळटलो। दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो नव्यान तयार करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक पंचायतीन तेंको दिला। आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत हे विशीं थाराव पास केलो। थळाव्या लोकांक विश्वासात घेवपा बराबरच समृद्ध जैवविविधताय, इतिहासीक वारसो, खारपुटी, पारंपारीक नुस्तेकार वाठार आनी हेर गजालींचो विचार करून स्वताचो दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो तयार करपाचो निर्णय चिखली पंचायतीन घेतला। पर्यावरण खात्यान केल्ल्या आराखड्याक विरोध करतनाच पंचायतीन केल्लो आराखडो विचारात घेवन मूळ आराखड्यात बदल करचो अशें पंचायतीन म्हटलां। लास्ट टायम आमी ग्रामसभाक हे डिस्कशन केलोलें तेन्ना आमकां तो लोकांक ती मान्य आसना तो प्लॅन पळय हाडलेलो न्हू तो सारको ना म्हण। सो आमी डिसिजन कितें केलें हो लोकांक मेळोन सगल्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोक जाणा हिंगा आमचे खारवी भाव आहाय हेर आमचे कोस्टल जोना पडटाय तांकां सगल्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हो आमी एक डिसिजन घेयलें लोकांनी एक प्लॅन रेडी करया म्हण। सो आयज आमी ती एक ग्रामसभा दवरली आनी आयज लोकांनी हो प्लॅन रेडी केला। सो आमकां हो प्लॅन रेडी करपाक आदार दिला आमचो कॅप्टन फेर्नांदीस आनी अविनाश तवारीस हेचो आमी आदार घेयलो। आमी तांकां सांगलें म्हणचे ते आमकां हितून टॅक्निकली आमकां व्हडली नॉलेज ना तुमी आमकां आदार दियाय म्हण। सो आमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आयज जो आमी प्लॅन रेडी केला आनी हो लोकां मदें आमी दवरला। आयज चिखलेकारांनी हे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभेक असले एक रेजोल्युशन मांडलें की आमी सरकाराचो पळय CZMP प्लॅन घडोवन हाडलेलो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट
निलेश काब्राला चांडर तो रिजेक्ट करून आमी आयज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्युशन मांडून पास केलें की चिखलेकार आमचो ओन प्रोपोज CZMP प्लॅन करतले. हो आमी ऑलरेडी केलो आहा आनी आयज पासूय बी करून घेतलो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटींतल्यान गोंय मुक्त करपाक जाल्ल्या कळावाक आदलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जबाबदार आसा. जम्मू काश्मीराची वेगळेपण अबाधित राखपी 370 कलम रद्द केल्या उपरांत भाजपान काँग्रेसीचेर नवीन आरोप केला. काँग्रेस आनी नेहरूच्या धोरणाक लागूनच पोर्तुगीजांक चड तेंप गोंयांत राज्य करपाची संद मेळ्ळ्याचे भाजपाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनी मध्य प्रदेशाचो आदलो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानान म्हळां. पळयात पुराय बातमी. पाकव्याप्त काश्मीराच्या निर्मिती खातीर शिवराज सिंह चौहानान नेहरूक जबाबदार धरला. भारत पाकिस्तान युद्ध चालू असताना नेहरू संयुक्त राष्ट्रात गेल्ल्यानच पाकव्याप्त काश्मीराची निर्मिती जाल्ल्याचे तो म्हणटा. आणि उपरांत काँग्रेसीन जम्मू काश्मीरात 370 कलम लागू करून त्या राज्याक खाशेलो दर्जो दिल्लो. ह्या कलमाचो फकत फुटीरवादी नेत्यांक फायदो जालो. सर्वसामान्य लोक मात त्रासात पडिल्ल्याचेय ताणें सांगलें. 70 साल के संघर्ष को 48 घंटे में समाप्त करके और धारा 370 समाप्त कर दी गई. वही अपराध यहाँ गोवा में भी हुआ था. कांग्रेस और पंडित नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण इतने वर्षों तक पुर्तगीज जमे रहे. यहाँ गोवा की जनता आंदोलन करती रही. गलत प्राथमिकताओं के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है और मेरा विश्वास है जैसे गोवा ने प्रगति और विकास किए अब तेजी से जम्मू और कश्मीर भी विकास करेगा. आतंकवाद समाप्त होगा, गरीबी खत्म होगी और हमारा जम्मू कश्मीर भी तेज गति से आगे बढ़ेगा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. कोंकणी चळवळीचो म्हालगडो आनी साहित्यीक शांताराम वर्दे वालावलकर संवसाराक अंतरलो. पिराय आशिल्ली 80 वर्सां. कवी कालिदासाचे मेघदूत तांणी कोंकणींत हाडला. ऋग्वेदाचो कोंकणी अणकार करपाचें ताचें काम चालू आशिल्लें. शणै गोंयबाबाचें सगळें साहित्य ताणें संकलीत केलां. शेनवारा काळजांत दुखपाक लागलें म्हण ताका गोमेकोत घालो आनी थंयच ताणें निमणो श्वास घेतलो. शांताराम वर्दे वालावलकर हो शणै गोंयबाबाचो नातू. कोंकणी चळवळीत ताचें व्हड योगदान आसा. 1983 कंप्युटर सोसायटीचो तो संस्थापक उपाध्यक्ष आशिल्लो. गोंयांत कंप्युटराचें युग हाडपाचें श्रेय ताकाच वता. 80 वर्सांची पिराय आसली तरी तरणाट्यावरी कोंकणी अणकाराचो ताचो वावर चालूच आशिल्लो. शणै गोंयबाबाचें सगळें साहित्य ताणें डिजिटलायज्ड करून दवरलां. शेनवारा कंप्युटर सोसायटी ऑफ इंडियाचे गोंय फांट्याचो मेळावो आशिल्लो. पणजेंतल्या ह्या मेळाव्याक भारतभरचे संगणक तज्ञ आयिल्ले. थंय ताची भलायकी इबाडिल्ल्यान ताका गोमेकूत व्हरचो पडलो आनी थंयच ताणें आपली जिणेयात्रा सोंपयली. सांतिनेचे मसणभुंयेंत ताचे कुडीचेर निमणे विधी केले. निमणे दर्शन घेवपाक आयिल्ल्या गोंयभरचे ज्येश्ठ साहित्यिकांनी ताका आर्गां ओंपली. शांताराम बाब बालावलीकार हांच्या रुपान एक खूब मोठो एसेट कोंकणीन वगडायला. शांताराम बाबा कडेन कांय गूण अशे आशिल्ले की जे सगळेच एका मनशाच्या आंगांत मेळनात. तो भाशेचो अभ्यासक, साहित्याचो अभ्यासक, त्याच बरोबर कंप्युटर एक्सपर्ट आनी त्याच बरोबर संस्कृत भास बरी जाणा आशिल्लो मनीस. इतले सगळे गूण आमकां मेळप खूब कठीण जाता. ताणें कालिदासाचें मेघदूत डायरेक्टली संस्कृतांतल्यान कोंकणींत हाडलां आनी तें भोव बरें जालां. आज सद्या ते ऋग्वेदाचें कोंकणींत भाशांतर स्ट्रेट संस्कृतांतल्यान करपाचो वावर करीत हाडिल्लो ताणें, सोंपयत हाडिल्लो. त्या शिवाय आंतरराष्ट्रीय मळार एक युनिवर्सल नेटवर्किंग लँग्वेज नांवाचो प्रोजेक्ट युनायटेड नेशन्साच्या आदारान चलता, जातूंत एका भाशेंतली म्हायती आपले भाशेंत मेळोवपाची सोय जावची असो प्रयत्न आसा. आमचे भारतूय तातूंत वांटो घेता आनी कोंकणीचें काम गोंय विद्यापिठा कडेन सोंपयल्लें आसा आनी ते जे लोक काम करतात तांचे मदीं शांताराम बाब आसा. कारण कंप्युटर एक्सपर्ट जायते मेळटात, तेच भशेन भाशेचे एक्सपर्ट मेळटात.
पूण कंप्युटर एक्सपर्ट आनी भाशेचो एक्सपर्ट एकठांय मेळप हें खूब कठीण आनी तें शांताराम बाबाच्या बाबतींत घडिल्लें. राती आमची जनरल बॉडी मिटींग आशिल्ली आनी प्लस आमी फॅमिली गॅदरींगूय दवरिल्लें. सो ताका लागून सेकंड जनरेशन आमचे भुरगीं बायलो सगळीं जाण आशिल्लीं मेंबरांचे. आनीक शांताराम बाब ताणें आपले सगळे एक्सपिरियन्स सांगले फाटलें हें तें. मातसो दमो आयलो. शेखर उदक दी रे म्हणून मागलें म्हजे कडेन, हांवें उदक दिलें ताका तूं. तें लास्ट कितें रीण आशिल्लें खबर ना. आनीक ते घेतले. मागीर ताजे नंतर पसून आमचे बरोबर बसून सगळ्यांचे ग्रूप फोटो बी घेतले. आनीक मागीर ताका मातशी घाम आयली दिसली. सो आमचो एक मेंबर आसा संतोष कामत, ताजी चली डॉक्टर संजिवी कामत, ते सिनियर रेजिडेंट सर्जरी आसा. ताणें तेन्ना मातशी घाम आयली नोट केली आनी रोखडेंच म्हणलें काका ताका व्हरया JMCत. आनी ताबडतोब ताका गाडयेंत 108 कुसरावना व्हेलें. ती ताका एडमीट केलें. सो ही गजाल 9:45 सुमार ताका व्हेला उबारला. आनीक 10:30 म्हळ्यार ताका ते CCU व्हरून बसून सगळें ऑक्सिजन बी दिला हें केलें. ती ताका म्हाका दिसता दुसरो एटॅक आयलो जातलो. 9:30 ताका हें जालें. तांणी कालच्या आमच्या गेट टुगेदर जाल्ले तातूंत ते सांगपाक लागले की आनी सामके इमोशनल जाले. कित्याक तांकां CSI हरशीं ते खंयचेय फंक्शनां हालीं तेंपा ते एटेंड करिनाशिल्ले. पूण CSI म्हळ्यार कंप्युटर सोसायटी ऑफ इंडिया म्हळ्यार तांकां सामकें म्हणजे लागींची अशी गजाल. त्या खातीर ते आयले मुद्दाम बायले सकट. आनी तांणी ते करून दाखयलें. आमचो आनी एकटो मेंबर सागर साकोडेकर ताणें एक कंप्युटर सेंटर ताणें विलेजीन स्टार्ट केल्लें. आनी थंयच्या विलेजीन तेन्ना लोकांक खबर नाशिल्लें बाबा कंप्युटर्स म्हणजे कितें तें. आनी तेन्ना ताणें ताजो मुद्देम उल्लेख केलो की ताणें कोंकणीन तांकां समजावून सांगलें कंप्युटर कसो वापरूंक शकता जावं कंप्युटर तुमच्या डे टू डे लायफान कसो वापरूंक शकतात. आनी त्या खातीर आनी तांचे कोंकणी खातीर जे मोलादीक जें हें आसा न्ही तें कोणूच विसरूंक फावना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. नव्यान बांदिल्ले दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटल नोव्हेंबर म्हयन्याच्या निमणे कडेन उक्ते करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. GSIDC ऑक्टोबर म्हयन्यांत नव्या हॉस्पिटलाचो ताबो सरकाराक दितले. उपरांत नोव्हेंबर म्हयन्याच्या निमणे कडेन पुराय हॉस्पिसियो हॉस्पिटल दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलात शिफ्ट करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. हॉस्पिटलाच्या बिल्डिंगेचें थोडें काम करपाचें आसा. हॉस्पिसियो हॉस्पिटल शिफ्ट केल्या उपरांत बाकीचें काम पुराय करतले अशें ताणें सांगलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. तांणी हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांची भेट घेवन लोकांक सतावपी प्रस्न जाणून घेतले. ह्या वेळार हजर आशिल्ल्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याक मोलादीक सुचोवण्यो केल्यो. ह्या हॉस्पिटलांत सगळ्या तरेच्यो सुविधा आसात, पूण हे हॉस्पिटल लोकांच्या भलायकेची जतनाय घेवपाक कमी पडटा हे मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें. 85% ऑक्युपन्सी असल्या कारणान बऱ्याचशा लोकांक कॅटर करप कारण साऊथ गोव्यातले सगळे आमच्याकडे जायत्यो फॅसिलिटीज हांगासर आसा. फॅसिलिटीजच्या बाबतींत आमी कमी ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां कमी पडटा. तशें पळोवंक वचत जाल्यार 4 एनेस्थेसिस्ट हांगासर आसा, सर्जन आसा, OT आसा, सगळें आसा. पण ज्यो बेड एक्स्ट्रा जाय आशिल्ले आनी आयज पयस थोडीशी जागा जाय आशिल्ली ती ना. नोव्हेंबर पर्यंत हांव म्हणटा नोव्हेंबर पर्यंत टार्गेट आमचो की हांगासल्यान आमी थंय शिफ्ट करप आनी जातलें कितें म्हणजे आमकां थोडे शिफ्ट करूं शकना, आमकां सगळे वांगडाच शिफ्ट करपाक जाय. शिफ्टींग प्लॅनूय आमी रेडी केला ऑलरेडी हॉस्पिटलाचो. हांगासल्यान गेल्या उपरांत कशें शिफ्ट जातले आमी थंयसर सगळें रेडी केलां. आमकां GSIDCन सांगलां की बिल्डींग आमकां ऑक्टोबर पर्यंत आमच्या कडेन दिता म्हणून. ऑक्टोबरान जर तेंच्यांनी हँडओवर केली सप्टेंबर एंडींग 30th सप्टेंबर एंडींग इट इज रिक्वायर्ड 1 month फॉर DHS बाकीचो सगळो ताबो घेवपाक आनी येते. आमी म्हणटा की ऑक्टोबर एंडींग पर्यंत म्हणजे 30 ऑक्टोबर. आमी टार्गेट डेट नोव्हेंबर. आमी 15 नोव्हेंबर पर्यंत तरी पूर्ण शिफ्टिंग करून म्हणजे तारीख निश्चित सांगना. नाव द हेल्थ मिनिस्टर हॅव टेकन डिसिजन एटलिस्ट वील स्टार्ट हॉस्पिटल फर्स्ट. रेस्ट ऑफ तेजो वयलो फ्लोर आमी कित्याक यूज करता आनी कितें मागीरची घेता. आमी पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचें सुरू करता आनी बाकीचे निर्णय मागीर घेता. Their immediate problem was operation theatre. Now, Chief Minister has said in the assembly itself that he has cleared the file because they wanted some money to be given to the contractor because 100% LC to be opened, operation theatres have to be brought from America. So they have already kept everything ready there. He said the moment I open an LC, we will be able to get it. LC will letter of credit that has to be opened by them. For that they require 100% deposit. So that amount was to be cleared. So that he had told in the assembly on the last day or second last day that he has one appropriation bill. He said that has been cleared. So with that, if that comes, there's 2 issues which are remaining. One is treatment plant, which was to be completed. Morgue has already all the cabinets have come. I have seen that day.
and second was operation theatres. Rest all thing more or less is ready according to. There is no urologist, proper urologist like you have in Apollo, you have in. At present, we are not having the separate department in urology. And then we need to book completely directly to GMC, which becomes a really No, difficult. all the APEX services we can't give, provide at the district hospital. It is a super specialty. Okay, so it is that a won't be the one also? No. At present, we have not taken the decision. What's our suggestion, because that will be Okay. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेच्या कार्डांचो वापर करतना कितें अडचण आयल्यार DDSSY तक्रार कक्षाक कळीत करात अशें आवाहनय मुख्यमंत्र्यान लोकांक केलें. पयल्यान पयलीं आपूण एडमीट जाता आसतना तें कार्ड तूं बाबा कितें प्रोसिजर तुज्यो वॅलीड आसा काय ना ह्यो पयलीं सांगच्यो. आमी आमच्या हॉस्पिटलाकूय इन्स्ट्रक्शन दिता. तांच्यांनी जर आमचो ग्रिवेन्सीस सेल आसा रिगार्डींग द DDSSY डॉक्टर पयन तांच्या कडेन तेंच्यांनी डायरेक्टली कंप्लेन करची. तांचो नंबरूय हांव फ्लॅश करपाक लायता. कितें आसा जाल्यार त्या नंबराचेर तेंच्यांनी डायरेक्टली संपर्क करचो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. कोलमा रोडचे रस्ते फोंडकुलांनी भरिल्ल्यान तिडकल्ल्या लोकांनी निशेध उक्तायला. नावेली चर्च सावन ते रेल्वे स्टेशन रोड मेरेनचो रस्तो पुरायेन फोंडकुलांनी भरून गेला. पावसात रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्यातले फोंड भरून रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करचे अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. गेले म्हयने आमी हिंगा प्रेस केलोले पूण 2 दिसां भितर आमकां हे पोर्टफोल्स पुरोवन दीत म्हणले पूण ते अजून बरयले नाय. आज 15 वर्स सुमार जाली. हॉट मिक्स म्हणून अजून घायना ना आनी हे सायडीन MLA म्हणून आमगे लक्ष दिना. हांव मागता MLA कडेन मातशें हे सायडीन मातशें लक्ष दिवपाक. आनी हे ट्रक बी वयताय पळय ते आमच्यान आनी हें करूं जायना, कंट्रोल ना हिंगा. आनी इतले होंड पडे हिंगा पोर्टफोल्स सारके. आनी हे भुरगे आमी इस्कुला वयताय, भुरगीं इस्कुला वयताय आनी हांव नको एक्सिडेंट जावपासून रावता वयता कितें. थर्ड टाइम चालू आहा म्हणजे मोर्चा घेवन लोकां परत लोकां रस्त्यार हाडपा पडटा. पण हेजेर लक्ष घालपा जाय. लोकल MLA आमगे दिगंबर कामत तेणें सुद्दां 15 वर्सां जालीं हांगा कांय जावना. सेवरेज जावं दी, सेवरेज जावन गेले. आतां सगलें कितें जालें, आतां लोक मरपा उरले. ऑलरेडी एकलो मेलो. खंय जाणा हांगा लायब्ररी मुखारल्यान ते रस्त्यार न्ही मिलींद आमगे चारी म्हणून एक्सपायर्ड जावन थंय एक्सिडंट जावन मेलो. आतां म्हयनो जावना तो आनी कितले भुरगे मरतले काय आमी मरतले काय फाल्यां आमचें मरण आहा म्हणून सांगपा जायना. एक्सिडंट जावन कोणाची कितें जावंक शकता. प्रोटेस्ट करपाक ते पॉलिटिकल कितें मायलेज घेवपाक कितें करपाक करता हांव नको. पूण खरी परिस्थिती अशी आशिल्ली की पयर पर्यंत पावस पडटालो. पावस इतलो मोठो पडटालो की कितेंय घालें जाल्यार तें वता आशिल्लें. म्हणजे ताका अर्थच ना. आमी सुद्दां ओगी रावले कित्याक आतां रेल्वे तुगेलें तें म्युन्सिपल गार्डना कडेन म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगे कडेन कितें कंडिशनां जालें तें पळय. नॅशनल हायवेचें काम तें तें सुद्दां आमकां समजुपाक शकता. आनी पावसान तांकां कितलोय जर आमी हें केलें पावसान तूं कांय काम करपाक शकना. सो आतां काल तांणी सांगिल्लें सगळें रेडी करून दवरा. ड्राय स्पेल पडलो की चालू करपाक. त्या प्रमाणे काल राती तांणी सारकें कंप्लीट 1 पर्यंत काम करून सगळें तें लिफ्ट करून हें केलें. आज सकाळीं तांणी तुमी आतां वचून पळयल्यार तुमकां कळटलें की जवळ जवळ पुलावेलें काम हें कंप्लीट जाल्लें आसा. बाकीचे थोडे पॉटहोल सायडीन सकयल्ल्या सायडीन आनी दुसऱ्या सायडीन आसा ते आज सांजचे पर्यंत काडटले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनीक एक पंगड सज्ज जाला. पंगडाचें नांव थिंकर्स. दिवचल शार पुरायेन इको फ्रेंडली करपाची मोख दवरून शाळा आनी महाविद्यालयांनी वचून विद्यार्थ्यां मदीं जागृतायेचें काम तांणी सुरू केलां. 18 वांगड्यांचो हो पंगड 15 ऑगस्टाच्यान दिवचले सक्रिय जाला. विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडे संवाद साधून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पर्यावरणाची म्हायती दिवप आणि पर्यावरणाची राखण करपा खातीर प्रवृत्त करप ही तांची मोख. ते खातीर तांणी चित्रांचो आदार घेवपाचें थारायलां. दरेका शाळा विद्यालयांनी हो पंगड पर्यावरणाचें म्हत्व सांगपी चित्रां दितलो. तो तांचो पयलो प्रकल्प. ताका तांणी प्रभाव अशें नांव दिलां. उपक्रमा विशीं म्हायती दिता संस्थेचो जनसंपर्क अधिकारी शौर्य बिसरिया. प्रोजेक्ट प्रभावाचे अंतर्गत आमी बिचोलींचे सगळे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आहा थंय असली पेंटिंग्स लावपाचे आहा. एक इन्स्टिट्यूशनान 40 पेंटिंग आनी हेचो दर पेंटिंगचो एक म्हत्व आहा की आमी भुरग्यांक निसर्गाच्या लागीं हाडूंक पळयतात आनी आमचो एम आसा की भुरगो कंपॅशन दया भाव तेजे भितून डेवलप करचो. म्हणूनच अशें जाल्यार तो निसर्गाक प्रेम करून पावचो. अशें करून करून आमचो एम आसा की बिचोलेक आमी इंडियाची मोस्ट इको फ्रेंडली कॉन्स्टिट्युएन्सी करूं आनी एक नवे तरेन पर्यावरणाक भुरग्यांक इंट्रोड्यूस करूं. आमचो बिचोलीमान चल्ला. मागीर आमचो एम आसा की आमी सरकाराक सांगू की हेका नॉर्थ गोवान डिस्ट्रिक्टान मातशें हेका स्प्रेड करून आमकां फंडिंगाक हेल्प करा
कित्याक हळूहळू करूनच वाडयतले आमी हेका. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. महात्मा गांधी पुराय संवसाराक खबर आशिल्लें नांव. पृथ्वीचेर जल्माक आयिल्लो एक शांतीदूत, अहिंसेचो पुजारी. आज ताच्या विचारांची चड गरज आसा. आमी नवयुवकां मेरेन गांधीचे धर्मनिरपेक्ष, जात निरपेक्ष, शांतीकायेचे विचार पावोवपा खातीर खाशेल्या युवा संमेलनाक घडोवन हाडटले, गोवा आंतरभारतीचो अध्यक्ष सूरज नायकान म्हटलां. आंतरभारती गोवा, बालभारती विद्यामंदिर रायबंदर आणि कला आणि संस्कृती संचालनालयान मेळून शेनवारा आणि आयतारा अशे 2 दिसांचे शिक्षकां खातीर विभागी चर्चासत्र दवरिल्लें. महात्मा गांधींचे हे 150वी जयंती वर्सा आशिल्ल्यान अशे तरेची चर्चासत्रां देशभर घेवप चालू आसा अशें संस्थेच्या जाळवणदारांनी सांगलें. आमी युवा वर्गाक एक संमेलन दवरपाक सोदतात, जेणे करून युवा वर्ग एक बरो बोध घेवन, बरी दिशा दाखोवन, बरे एक आमगेलो गोंयचो म्हण जावं भारत देशाचो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जावचो अशी म्हणून आमची इच्छा आसा. अंतरभारती ही खंयची जात, जमात, धर्म हें पायना. तें फक्त पळयता आसतना पळयता की देश कोडो फुडें व्हरचो. ह्या देशा भितर निरनिराळ्या प्रांतांतले जे लोक आसात ते एकत्र येवन कशे जोडचे आनीक देशाक समृद्धीक व्हरपाक कशें हातभार लावचो, आमचे साने गुरुजीचें हें स्वप्न आशिल्लें. The workshop is based on Mahatma Gandhi's 150 years, and it is discussions will be held here on his thoughts, that is Mahatma Gandhi's thoughts, the culture, education, and what we feel is such type of discussions are very much essential because these are universal. Mahatma Gandhi's thoughts were universal, and these thoughts have to reach out to the world. गांधी के 150वें उपलक्ष्य में इसलिए किया गया है कि आज गांधी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, गांधी समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए ये गांधी के ऊपर लिया गया है. रायबंदरच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. गोंयभरची सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळां सजावटीच्या कामाक लागल्यात. दिवचलच्या 39व्या सार्वजनिक गणेश उत्सवाच्या कार्यावळींनी अंदू गोंयकाराकच कलाविष्कार दाखोवपाची संद दितले, गणेश मंडळाचो अंदूचो अध्यक्ष विस्मय प्रभुदेसाईन सांगला. दिवचलच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे खाशेलेपण म्हणल्यार मंडळाचे वांगडीच सजावटी खातीर श्रम घेतात. सैमाचे सोबीत दर्शन घडयत, पर्यावरणाचे भान दवरत, मनरिजवणे बरोबरच बौद्धीक कार्यावळी लोकां मुखार दवरप हें दिवचलच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचें आनीक एक खाशेलपण. अंदूय पर्यावरणाचे भान राखत देखाव्यांची निर्मिती करतले अशें संस्थेच्या रंगकर्मींनी सांगलें. पळयात. आमचे 39वें वर्स उत्सवाचे आनी अंदू आमचो थीम आसा डेकोरेशनाचो, हो देवळाचो थीम आसा. देवळा फुडल्यान तो स्तंभ, परते पेड फुडल्यान सायडीक दोनी वटेन पेड आहा, असो फूल टोटल जो माहोल आसा तो सगळो देवळाचो कसो असो एक माहोल आमी तसो करपाक केला. आनी ते आमचे काम आमी फक्त आमची सदस्य आहा पळय आमचे ते अंडर आमच्या मिलिंद तेली म्हणून आसा आमचो सदस्य, ताज्या अंडर आमी सगळे जाण मेळून करता. ते 3 वर्सां जाल्यार आमी तशेंच करता, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट अशें कोणाकूच दिना आमी, आमीच करता सगळें. तशेंच आमकां आतां हो बिचोलचे हाका एकूच असो गोंयान असो आसा की आमकां मंडप म्हणटा न्ही तो स्वताचो असो आमचो बिचोले गणेशोत्सवाकूच आसा, आनी तोय बी आमकां बिचोली म्युन्सिपालिटीच्या हाका लागून तो मेळिल्लो आसा. तशेंच अंदू जे आमी प्रोग्राम दवरल्या ते चडशे आमी स्थानीक कलाकारांकूच हे केल्ले आसा. जे लोकल जे आसा कितें नाटकां जावं आनी कितें आसा न्ही तांकां प्रोत्साहन मेळचें म्हणून आमी तांचे चड दवरला. आमी मंडळा तर्फे जे देखावे करता ते देखावे जवळ जवळ सगळे निसर्गाचेर आधारीत आसता आमचे देखावे, आणि निसर्गाच्या साधीनान जे येतात ते ताजे आमी देखावे सादर केले वता. आणि असेच देखावे आमी जेन्ना केले ते निसर्गाच्या देखाव्या संदर्भात तेन्ना गोवा राज्यान आयोजीत केल्ल्या चित्र आमचे देखाव्या स्पर्धेन आमी 2दा बक्षीस मेळयल्लें आसा. एक फर्स्ट बक्षीस आमी मेळयल्लें आसा, पयलें बक्षीस, आनी दुसरें बक्षीस, तिसरें बक्षीस आनी एकाक मेळिल्लें आसा. आनी हें सगळें आमी निसर्गाचेर केलें आनी आमी निसर्ग जतन करपा खातीर भर दिता. आमी जातात तितले सगळे जे देखावे करतात ते कमीत कमी 1% बी असो खंयच्या डिजायना खातीर आमकां थर्माकोल बी वापरचो पडटा, पण शक्यतो आमी सगळे लाकडा पासून आमचो
देखावो तयार करता प्लायवुडा पासून आनी तातूंत निसर्गाची भर म्हणून घातलेली आसता. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.